नमस्कार. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आनीक आज हवामान खात्यान जाहीर केल्लें रेड अलर्ट. भायर रेड अलर्ट, पावसूच ना, वत पडला आनी विधानसभेन मात रेड अलर्ट. विधानसभेन मात बोवाळ केलो. म्हाका दिसता तिसरे फावट रेड असो ड्राय गेला हवामान खात्यान सांगप आनी सुटी दिल्ली भुरग्यांक. एक्झॅक्टली. सो हवामान खात्यान केन्ना पावस पडटलो हें हवामान खात्याक जेन्ना कळना, तशेंच विधानसभेन सुद्दां केन्ना विरोधक आड्डी मारून मुखार येतले हें कळना. येतले केन्ना हे जातले कांयच कळना. पूण आज म्हजे बरोबर आसा अवीत बगळी, जे गोमंतकाचे चीफ रिपोर्टर आहात, आनी आमचो विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आहा गौरीश गांवकार. सो गौरीश, तुका हांव आयकूं येता? येस सर. हय. सो म्हाका मातसो तूं एक आढावो घे आयच्या विधानसभेच्या कामकाजाचो. ओके सर. सो सुरवात करूया एक बरी न्यूज जी अलेक्स सिकेरा जो बरो नाशिल्लो आनी तेजी हेल्थ कशी आसा हो सगळ्यांक प्रश्न पडलेलो. जाल्यार अलेक्स सिकेरा आयज असेंब्लीन पावलो सर. आनी तो असेंब्लीन पावलो ही आयज सर एक बरी न्यूज आसा. आनी तेजे फाटोफाट सर आयज कितें घडामोडी घडल्यो त्योय सर सांगता तुमकां. विरेश बोरकरान सर सुरवातीक जसो ताणें कालूच आवाज केल्लो की आपली जी प्रश्नाची उत्तरां आसा टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी रिलेटेड ताणें 2 क्वेश्चन घातलेले. ते एका 39A चे जो टीसीपी एक्ट आसा तेजेर ताणें क्वेश्चन घातलेले. सो तेजी जी उत्तरां आसात ती ताका सारकी मेळिना. सो हेजेर सर आयज बोवाळ जालो. आनी हो जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना मॅटर सबज्युडिस अशें मंत्र्यान सांगलें. आनी मॅटर सबज्युडिस म्हणटना खुबशे अशे तेजेर आवाज जालो. आनी अशें ते विरोधी पक्षांचो जो फुडारी युरी आलेमांव आसा तेजे सुद्दां अशें म्हणणें आशिल्लें सर की जेन्ना मॅटर सबज्युडिस म्हणटात तुमी आनी जेन्ना मॅटर सबज्युडिस म्हणून हांगा डिस्कशनाक येना जाल्यार म्हादय सारको विशय तुमी सबज्युडिस आसतना सुद्दां कित्याक हांगा डिस्कशनाक हाडलो, जाल्यार होच मॅटर तुमी आज सबज्युडिस म्हणून स्कीप कित्याक करतात अशें सर तेंचें म्हणणें आशिल्लें. आनीक हितून सगळ्यांक सर विरेश बरोबर जे काँग्रेस, आरजी आनीक आप हे सगळे मेळून जे 6 आमदार जातात ते 6 आमदार विरेशा वांगडा उबे रावले. आनी सर ते स्पिकरा फुड्यान ते गेले. स्पिकराक तेणी घेराव घालपाचो प्रयत्न केलो. आनीक तितून भितर सर पळोवपाक गेले जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो जो विजय सरदेसाय आसा, विजय सरदेसाय तेंच्या वांगडा नाशिल्लो. सो हे सगळें जालें. आनीक मागीर जेन्ना चड बोवाळ जालो तेन्ना ते थंय विधानसभेचे जे वेल आसता स्पिकराचे थंय जमनीर सर बसले ते. आनी बसोन सर तेणी तेन्ना स्पिकराक खंय तरी 10 मिनटां खातीर जे हाऊस आसा तो एडजर्न करचो पडलो. आनी जेन्ना 10 मिनटां जाली तेन्ना परत हाऊस जेन्ना सुरवात जालो तेन्ना तेणी सांगलें की हे जे आसा ते क्वेश्चन आवर सोंपोवन डिस्कशन करूया म्हणून. हो जो मॅटर आसा तो क्वेश्चन आवर सोंपोवन डिस्कशन करूया अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें. सो क्वेश्चन आवर सोंपोवन सर डिस्कशना खातीर विरेशान आवाज केलो की आमी आतां डिस्कशन करूया म्हणून. आनी तेन्नाय सर स्पिकर रेडी जायना जालो. आनी मागीर विजय सरदेसायान मागीर आपली जाप भितर घातली. विजय सरदेसाय म्हणपाक लागलो की आता 30 मिनटाचे कमीत कमी 30 मिनटाचे डिस्कशन ह्या विशयाचेर आमी केल्ले बरें. आनी 30 मिनटाचे डिस्कशनाची तेणी मागणी घेतली. आनीक जेन्ना विरोधक सगळे जे आसा ते डिस्कशन मागपाक लागले तेन्ना खंय तरी सीएमान मागीर तितून इंटरफियर जालो. आनी सीएमान एक सोल्युशन दिलें कित्याक त्या वेळार मिनिस्टर हाऊसान नाशिल्लो. सो सीएमाक खंय तरी इंटरफियर जावन सोल्युशन दिवचें पडलें. सीएमाचें सोल्युशन अशें आशिल्लें की टीसीपीचो जो सेक्रेटरी आसा तेका आपोवन स्पिकराक जो टीसीपीचो सेक्रेटरी आनी तेजे बरोबर मिनिस्टर जो आसा तांकां आपोवन तेणी जे प्रश्न तेणी ओपोजिशनानी घातलेले त्या प्रश्नाची उत्तरां कित्याक दिवना हेजो सगळो नियाळ घेवचो. आनीक ओपोजिशनाक फुडल्या आठवड्याक मेरेन ओपोजिशनाक हे कळोवचें कित्याक तेणी हेजी उत्तरां दिवना अशें लास्टाक अशें तेंचें फायनल जालें. आनीक मागीर सर हे जे डिस्कशन आसा ते आयच्या दिसा हांगाच सोंपलें. आनीक त्याच बरोबर सर दुसरो प्रश्न येयलो तो टुरिझम डिपार्टमेंटाचो प्रश्न आशिल्लो. तितून सर मायकल लोबो जो आमी ह्या दिसांनी पळयतात सरकाराचे अगेन्स्ट आवाज काडीत आसा. सो हितून आयज सुद्दां टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर तेणी प्रश्न तयार केले की तेणी सगळ्यात पयलीं सांगलें इंडियन टुरिस्ट अशे फॉरेन टुरिस्ट गोंयान कमी जायत वयतात तेजें कारण कितें आनीक तेजे फाटल्यान कितें स्टडी केल्या असो ताणें प्रश्न केलो. सो आनी मेन म्हटल्यार जेन्ना सरकार जो आंकडो दिता की फॉरेन टुरिस्ट इतले येतात, इंडियन टुरिस्ट इतले येतात, तितून सर ताणें आरोप केलो की तुमचो जो आंकडो आसा त्या आंकड्यान जे गोंयकार गोंयचे भायर आसात ते गोंयकार जेन्ना आपले घरा येतात ते तुमी हांगा टुरिस्ट म्हणून दाखयतात.
असो सर तेणे थंय त्या तुमच्या आंकड्यान थंय इन्क्लूड जातात. सो असो सर तेणे आरोप केलो सरकाराचेर. सो तेणे सांगले तेजेर मिनिस्टरान रोहन खंवटेन सांगले की आमकां तसो एक्झॅक्ट डेटा मेळना. जो डेटा मेळटा तितून गोंयकार आसो किंवा भायले जे टुरिस्ट येतात ते आसो, सो आमकां जो डेटा मेळटा तोच डेटा आमी प्रोड्यूस करतात अशें जो मिनिस्टर रोहन खंवटे आसा तेणे सांगलेले आसा. मागीर सर लोबोन सर एक मागणी केली की युरोपियन सिटीजन जे आसात तांकां विजा ऑन अरायवल दिले जाल्यार आमचे टुरिझम जे आसा ते बुस्ट बरे भशेन जातले म्हणून. जाल्यार तेजेर सीएमान मागीर सांगले की समज आमी विजा ऑन अरायवल दिले जाल्यार तेचे बरें आसा आणि वायटूय आसा, तेचे कॉन्सिक्वेन्सीस खूप आसात म्हणून. सो आमी ते सद्याक दिवपाक शकनात म्हणून अशें सीएमान सर सांगले. आणि तेजे उपरांत सर जीत आरोलकर जो आसा तेणे 0 वरान सर आपली एक मागणी घातली की मराठी भाषा जी आसा ती मराठी भाषा सेकंड लँग्वेज जावची म्हणून तेणे ही 0 वरान मागणी घातली. जाल्यार हितून सुद्दां सर खूप असो आवाज जालो. युरी आलेमाव तसोच विजय सरदेसाय सर अकस्मात उठले आणि त्यांचे म्हणणे गौरीश ती आम्ही चर्चा करतात. मागीर आमी तुजे कडेन परते येतात. मराठीचो विशय आज आमी हांव चर्चेक घेवपाचो आसात. तर अवीत पयलो इश्यू TCP. तूं आज सभागृहान आशिल्लो म्हणजे तुजे नजरेन आमकां कितें ताणें आमकां सगळे डिटेल्स सांगल्यात. म्हाका तशें नाका, म्हाका तुजें ताजे बद्दल एक आकलन कितें जालें. विशय काले आमी हो चर्चेक हाडिल्लो की सरकार एखादी माहिती जर कोर्टाच्या निर्णयाचेर प्रभाव पडटलो जाल्यार ती विथ हेल्ड करू शकता. म्हणजे आतां रिसंट उदाहरण जर दितलो जाल्यार जी आयेशा म्हणून जी एक बायल मनीस उत्तर प्रदेशांतल्या पुलिसांनी धरलेली तिचे विशींची सगळी माहिती आपल्याकडे सीएमान आसा म्हणून सांगली. पूण तपास कामाचेर परिणाम जातलो म्हणून आपूण ती आतां विधानसभेन दिना अशें तेणी सांगलो आनी तो विशय ते मारलायल्लो. पूण हो कितें TCPचो विशय कितें आसा की विरेश बोरकाराचो जो प्रश्न आसा हो फाटल्या असेंब्ली सेशनांतलो आशिल्लो. तो पोस्टपोन केलो. आयज तो लिस्टेड आशिल्लो. आतां तो परतून पोस्टपोन फुडल्या हेका केलो. तेका लागून तेणी पिकार जावप हें स्वाभावीक आसलें. आनी दुसरो विशय असलो की न्याय प्रविश्ट म्हणटा जेन्ना सब ज्युडिस मॅटर म्हणटा तेन्ना चर्चाच करप ना अशें खंयच्याच रुलान बरयल्लें ना. चर्चा तेचेर करूं येता. कांय गजाली आपूण सांगूं शकना जाल्यार सरकार सांगूं शकता की ही गजाल आमी आत्तां सांगूं शकना कित्या खातीर कोर्टान आसा आमकां ते एफिडेवीट दिवपाचें नाल्यार आमचो कितें तरी जो स्टँड आहा तो उक्तो जातलो. आमी केस लूज जावंक शकता म्हणून आमी आतां उक्ताडार हाडूं शकना. पूण सरसकटपणे तो विशय चर्चेक येवंक शकना अशें जायना. दुसरो विरेश बोरकारान आयज म्हत्वाचो मुद्दो चर्चेक हाडलो तो असो की TCP जो बोर्ड आसा त्या बोर्डार कोण लोक आसात, ते बोर्डाचो मेंबर जावपा खातीर मिनिमम क्वॉलिफिकेशन कितें आसता आनी तेचें आतांचें कंपोजिशन कितें आसा असो एक सादो प्रश्न आपण विचारलो. हाची जाप सरकार कित्याक दिना. तोय मॅटर सब ज्युडिस आहा जाल्यार तो म्हणटा TCP बोर्ड हो सब ज्युडिस ना. 39A सेक्शन सब ज्युडिस आसा, 16B सब ज्युडिस आसा. आपूण मान्य करता म्हणपा लागलो. पूण बोर्ड खंय आसा सब ज्युडिस बोर्डची म्हायती तुमी दिवं शकता. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान मागीर इंटरव्यून मुख्यमंत्र्याक करचें पडलें. पूण तातूंत म्हाका अशें दिसलें की स्पिकरान जी भुमिका आयज घेवपाक जाय आशिल्ली ती स्पिकरान भुमिका आयज घेवना. स्पिकरान आतां कितें म्हटलें की सकाळीं जेन्ना असेंब्ली स्टार्ट जाली तेन्ना आपण रुलींग इंटरवला उपरांत दिता. मान्य आसा की कामकाज क्वेश्चन अवराचेर जावपाक जाय, 0 अवराचेर जावपाक जाय, बिल्स आसता किंवा आनी काय कागदपत्रां सादर करपाची आसता. स्पिकराची भुमिका मान्य आसा की इंटरवला उपरांत आपण रुलींग दिता. पूण दरम्यानच्या काळांत सरकारा कडेन स्पिकरान उलोवपाक जाय आशिल्लें आपल्या चेंबरान बाबा तुमचो स्टँड कितें आनी आपण रुलींग दितलो. जेन्ना विरेशान परतून चर्चे वेळार मुद्दो काडलो तेन्ना स्पिकर म्हणटा की तो सरकाराचो भाग आसा आपूण तांकां रिक्वेस्ट करता. स्पिकर रिक्वेस्ट करूं शकना. स्पिकर कॅन डायरेक्ट गव्हर्मेंट तुमी हे इन्फॉर्मेशन विधानसभेक दिया. हांव ह्या विशयाचेर बेगीन विचार करता कितें की एक लक्षात घे TCP लँड कन्वर्जन जमनीचो विशय तातूंत आशिल्ले पयसो तातूंत आशिल्ले राजकारणाचेर पडपी प्रभाव हो मरे एका अर्दान. दुसऱ्या अर्दान गोंयचो विकास. हांवें 2 दिसां पयलीं हांगा विजयाली इंटरव्यू घेतिल्ली तेन्ना हांवें सांगलें की संपूर्ण जो पळय विकास जाला तो आज गरज आहा बंद करपाची. जाल्यार तो म्हणपाक ना कित्याक विकास हो जायत रावपाक जाय. सो विकास जातलो जाल्यार अशे तरेचे कायदे जाय अशे तरेचे. पूण मागीर लोकांचो हावेस कितें आनी सगळ्यान म्हत्वाचें कितें म्हळ्यार विकास करतले जाल्यार मागीर रिजनल प्लॅन हाडात. रिजनल प्लॅन फाटले 15 वर्सां कित्याक आडखळ्ळा. हें सरकार हें सर रिजनल प्लॅना संदर्भात कोणूच फुडो करना. हें कित्याक सोंपल्या मुदत. एक्झॅक्टली.
सो तेन्ना नवो अस्तित्वांत येवपाक जाय आशिल्लो. हांव ताजे फुडें म्हणटा, आमी एक इंटरव्यू घेतिल्लो डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो, ताणें सरळ म्हणलें आनी आरोप केल्ले सरकाराचेर, कांय मंत्र्यांचेर, आदल्या TCP मंत्र्याचेर, की बाबा अशे तरेन तुमी जेन्ना विकास मुखार हाडटात गोंय काबार जावन वतलें, बंद करा तो विकास. आनी तेन्ना आमी गोमंतकान भुमिका घेवन न्ही, तूं जाणा, फाटले 20 दीस आमी ती भुमिका सतत मांडली. रिजनल प्लॅन जाय म्हणून. रिजनल प्लॅन जाय आनी ताजे फुडें वचून विकास 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 पळय जे कितें म्हणटा तो कितलो विकास, हातूंत भितर गोंयकार खंय आसा, हो विकास सस्टेनेबल काय कितें, स्वयंपोशक काय कितें. कारण ह्या विकासान गोंयचो मनीस उबो जावपाक जाय. गोंयचो मनीस जमनी विकता, त्यो कन्वर्ट जातात, कोण तरी भायले घेतात, हांगा हॉटेलां, इंडस्ट्री सगळे भायले. गोंयचो मनीस उबो रावन ही जमीन आपल्याक जाय, ती आपल्याक कसपाची आसा, थंय आपूण इंडस्ट्री घालतलो, त्या इंडस्ट्रीन इतल्या लोकांक लाव जातलो, अशे तरेचो संकल्प घेवन मुखार हाडल्यात ना. लाखांनी स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाता, पण ताचो बेनिफिशरी कोण, हो एक प्रश्न आसा. सो अशा परिस्थितीन एका तेंपार न्ही फक्त साश्टीकार विरोध करताले, हो विकास आमकां नाका, इतले पूल आमकां नाका, रस्तो येदे व्हडले वाडे नाकात. आतां पळयलें तुवें सगळीकडे तें जाला, बार्देशान जाला, पेडण्यान जाला. पेडण्यान तुमी साश्टीकारांक पेडणेकार म्हणटालो, कसलें तुमकां विमानतळ नाका, तुमकां हें नाका, तुमकां कांयच नाका. आज पेडणेचो मनीस उबो जाता, तो म्हणटा आमकां रस्तो रुंद नाका. आतां MDRाचो जो प्रश्न आसा, जो चोपड्या पासून केरी मेरेन वयता, तो रुंद जालो जाल्यार सगळीं घरां बिरां वयतली. ते म्हणटा इतलो रुंद कित्याक तुमी रस्तो करता, असो कित्याक ती 2 गाडयो वता, असो रोड आसा, अशें बाबा हेजो हायवे करून तुमी खंय वचपाचें आहा. सो हांव म्हणटा तशें विकास म्हणून जो पळय कितें कन्सेप्ट आमचे तकलेर जो पळय सरकारान हाडून कांय वर्सां इरिस्पेक्टीव ऑफ गव्हर्मेंट, गव्हर्मेंट इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस, सगळीच सरकार ती करतात. हो विकास आनी कांय वर्सां बंद दवरपाक येना. आमकां तिसरो आनी विमानतळ जाय, आमकां आनी 20 पूल जाय, आमकां येदे व्हडले रस्ते जाय, आमकां कितें जाय, गोंयकाराक म्हणून उबो रावपाक कितें जाय. गोंयची जी ओळख आसली, जी धाकटे रस्ते, संतपणान एखादी गाडी वता, एखादी बस वयता, म्हणजे शिवोली ते म्हापसा बस येवपाक अर्दे वर लागताली पयलीं. सुशेगाद लोकांक कितें पडून गेली. हांव सुशेगाद म्हळ्यार सामकें ठप्प जावप म्हणना, पूण गोंयान भितर शेतां दवरपाक जाय काय ना, गोंया भितर रानां दवरपाक जाय काय ना, ह्या संदर्भान न्यायालय निर्णय घेता, गोंय सरकार घेना. सध्या म्हणजे न्यायालय सगळे चलयत आसा सरकार, सगळे डिसिजन मेजर जर पळयले जाल्यार न्यायालयच घेता. सारकें. आनी हो इशू जालो. दुसरो इशू टुरिजम. फाटल्या वर्सा गोंयचो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणिल्लें की गोंयान 1 कोटी टुरिस्ट येता म्हणून. आतां ताणें पयर सांगलां की जवळ जवळ 52 काय 53 लाख टुरिस्ट फाटल्या 6 म्हयन्यान आयला. सो हाजो अर्थ असो की वर्साक 1 कोटी लोक येतात. सो 1 कोटी लोक येतात आनी हे ताणें सांगचें पडलें इतल्या खातीर, कारण मदीं हें आयिल्लें की ना गोंयकारच येतात, तांकांय तुमी वेचतात म्हणून. पूण म्हाका अशें दिसना. गोंयान पर्यटक येता, गोंयान पावसांनी आतां पर्यटक येवपाक लागला. आनी पूण एक गजाल तातूंत प्रश्न उप्रासता, तो असो की 1 कोटी लोक जर गोंयान येतात ते रावतात खंय. इतली 1 कोटी लोकांक रावपाक, तातले 50 1 कोटी जाल्यार किमान 40,000 तरी रावपाची अरेंजमेंट नाका. ताचें उत्तर अशें आसा, म्हणजे ते मेजतात कशे, जे एअरपोर्टाचेर देंवतात ताचे 60% फिगर ते टुरिस्ट म्हणून घेतात. जे बाय रोड जे लोक येतात तांचे 15% फिगर घेतात. अदीक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक एजन्सी आहा, तांच्या कडल्यान ते सोर्स करतात इन्फॉर्मेशन. टुरिस्ट सरकार सांगता त्याच्या पेक्षाय चड येतात. पूण कितें जालां खबर आहा की गोंयान प्रत्येक राज्यांतल्या जे गिरेस्त लोक आसात तांचे एक सेकंड होम आसा. तांच्यांनी फ्लॅट घेतलेले आसात, कांय जाणांनी विलाज घेतलेले आहात, आनी ते विलास फाटल्या खेपेक जे कांय गजाली मर्डर चोरये बिरे जाले, तेका लागून आमच्या मिडियाचें लक्षांत आयलें की अरे अशे विला बीत भाड्यांक दिवपाचे धंदे चलता काय कितें. जाता अशें की लोकांनी विला घेतल्यात, लोकांनी भायर हॉटेल काडल्या, फाटल्यान 20 रूम काडल्यात. ह्यो सगळे रूम्स, ह्यो विलाज टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या पटलाचेर नात, नोंदणी ना. ताका लागून हो सगळो टॅक्स भरनासतना लोक रावतात. मागीर 1 कोटी जर लोक गोंयान येतात, तांणी टॅक्स भरपा जाय, तांणी गोंयची जी पळय अर्थवेवस्था ताका हातभार लावपा जाय. जाल्यारच ते 1 कोटी लोक गोंयान येवन. टुरिजम मिनिस्टरान एक व्हडलें उदाहरण दिलें. तो म्हणलो आपूण दिल्ली वता, आपूण फ्रेंडाच्या फ्लॅटाचेर रावता, दिल्लीकारां खातीर आपूण एक टुरिस्ट, पूण म्हजी नोंद खंयच आसना, कित्याक म्हज्या फ्रेंडाचो फ्लॅट आसा, आपल्या फ्रेंडाच्या फ्लॅटार आपूण रावता.
तसे कित्येक जण आपल्या फ्रेंडाचे फ्लॅट म्हणून हांगा येता, जे म्हणाले इनडायरेक्टली भाडे सुद्धा घेता आसतले तेंच्या कडल्यान, त्याची सरकारा कडेन नोंद ना, भाडे घेतात. अनेक सोसायटीनी खंय आतां अशे तरेचे न्ही लोकांनी भाड्याक दिल्यात. Airbnb किंवा अशे तरेची एजन्सी आहात, तांचो लाव घेवन हे ट्युरिस्ट येवन रावतात आनी थंय पळय लावपी जे पळय निजाचे लोक आसात गोंयकार तांकां त्रास, कारण गाडी घेवन येतात, खंय पार्क करतात, रातचे केन्ना मोठ्या धिंगाणा घालतात, ते 4 दिसां खातीर आनी मजा करपाक म्हणून. सो तांची प्रवृत्ती. सो म्हाका दिसता 1 कोटी लोक जर येतात ही भायर आंकडो सांगपाक बरी आहा, पण गोंयांत तांचें रेग्युलेशन जावपाची गरज आहा. दुसरे तातूंत एक म्हत्वाचो मुद्दो आयज तेंच्यांनी विधानसभेन हाडलो की पोस्ट कोवीड जी टुरिजम इकॉनॉमी जी रिकवर जावपाक जाय ती केरळ सारख्या राज्यान 30% जाल्या, तर गोंयान 50% रिकवर जाल्या. म्हणजे आमचो जो फ्लो आसलो तो 50% मेरेन पुर्ववत जाला. एक बरी एक फिगर तेंच्यांनी आज दिली. सो टुरिजम जर तो सांगता ह्यो सगळ्यो जर खऱ्यो आसल्यो त्यो बरो आहा, पूण तांचो अर्थवेवस्थेक फायदो जावपाक जाय. टुरिजम आमी जे पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात तें आनी इल्लें क्वॉलिटेटिवली येवपाक जाय. फक्त टुरिजमान येवन बिचार रावप न्ही, कारण पावसान बीच बंद आसता जवळ जवळ. सो तांकां पावसान बरी वेवस्था अशें एक जावं येता, म्हणजे आतां ही शक्यता, म्हणजे ताचें कन्फर्मेशन टुरिजम सेक्टरच करू शकतलो की लो स्पेंडींग जे टुरिस्ट आहा न्ही तांची संख्या वाडली आसूं शकता. जे व्हडल्या हॉटेलांनी रावनात, खंय तरी गेस्ट हावसान रावतात, खंय तरी होम स्टेन रावतात, अशे लोक जे आसात ते लोकांची संख्या वाडली आसात. ताका लागून आमकां बाजारांत टुरिस्ट दिसतात, देवळांनी टुरिस्ट दिसतात, किनारी भागांत टुरिस्ट दिसतात, पूण जे टुरिस्टांतले जे लोक आहात ते म्हणटा ना अंदू मातसो बिझनेस कमी आसा. ते हे जे मिसमॅचिंग आहा न्ही ते अपेक्षा आनी प्रत्यक्षांतले तांकां येणारे अशें आसूं शकता. आनी एक आतां विशय जो हाणें मांडलो, जीत आरोलकारान मराठीचो प्रश्न 0 वराक मांडलो. सो ताजेर तुका भाश्य करन दिसना? भाशा करपाक कितें दिसता, कारण तो जो मराठीचो जो विशय आसलो तो म्हाका सांगा 40 पैकी 12 जर मंत्री जे सोडले आनी कोण म्हणटा आसलो? BJP वाले पक्षाच्या परवानगी विना कांयच करचे ना. आनी BJPचो ऑफिशियल स्टँड असो आहा की एकदां तो प्रश्न सुटावो जाल्लो आसा, ताका लागून आतां आनी परतून तो कितें आमी हात घालपाचो, आनी तांकां तेजे कॉन्सिक्वन्सीस खबर आहा. एकदां पेटारो जर उगडलो जाल्यार रोमी पासून कितें कितें फुडें तेंचे हळद्यार येवन पडटले, आनी ते चेपणा सकयल आतां 2027 इलेक्शन आहा, त्या तोंडाचेर कोण कोण कशी एडवांटेज पॉलिटिकली घेतलो हें सगळें चित्र तांकां खबर. ताका लागून ताका हात लावपाचे ना. ताका लागून तेंचे आमदार म्हाका त्या बाबतीन प्रमोद सावंताक तोखणाय करन दिसता. एक स्टँड आतां तो बरोबर चूक हें सगळ्या लोकांक एक स्टँड आमी घेतला, आमच्या पक्षान घेतला, आमी तातूंत बदल करनात, पण डायरेक्ट स्टँड घेवन उबो रावन सांगपाची जी पळय कितें कॅपॅसिटी लागली ताणें दाखयल्या. बरोबर. आनी अजीत आरोलकरान आयज जो 0 तासाक जो हें केलो तो इंग्लिशींतल्यान मांडलो. आनी इंग्लिशींतल्यान मांडलो आनी आपणाक मांडूंक तो प्रश्न विशय दिवपाचो हाचो जो युक्तिवाद आसलो तो कोंकणीन आशिल्लो. म्हणजे आतां कितें म्हणपाचो ताका? फूल सेक्युलर म्हणया, लिंग्विस्टीक सेक्युलर म्हणीस की मराठीची बाजू घेता ती इंग्लिशींतल्यान घेता आनी तेजें समर्थन खूब. आज सोशल मिडियाची ताची थोडी कांय जाणांनी ताची बकच्छाय केल्ली आमी पळयतात. तुमी ताका समजा हो ताका जर हो कोणी तरी विशय मांडपाक लायलो अशें किंवा ताका कोणी तरी एप्रोच केलो तर तेंच्यांनी एक प्लॅनिंग करपाक जाय आशिल्लें की ताका वेवस्थीत रित्या बाबा एक 4 ओळी मराठी. तुका तशें दिसता तुका कोणें तें ताका सांगलां आनी ठराव हाडला? आसूं शकता न्ही, आसूं शकता. कारण कशें आसता की आमदार हे जनतेचे जे उमाळे असतात तेच थंय मांडटात, तांकां मांडपाक जायच तेंच्यांनी. ताका लागून तांकां कोणी मेळून सांगप हो विशय आसाच, कळ्ळें न्ही. म्हणजे आतां महाराष्ट्रवादी पक्षाचें कदाचित तें धोरण आसूं शकता की मराठी राजभाशेन भितर आसपाव येवपा जाय. सो जाता कितें, सुदीन ढवळीकर तो मांडूंक शकना कारण तो मंत्री आसा. दुसरो विशय कितें की तेणी जेन्ना तो 0 तासाक जेन्ना विशय काडलो, युरी आनी विजयान ताका ऑब्जेक्ट केलो की तेंचें म्हणणें व्हॅलीड असलें. तशें तेंचें म्हणणें आसलें की सभागृहान एखादो जर कायदो केल्लो आसत ताका ऑब्जेक्ट करणारो मुद्दो 0 वराक हाडपाक येता काय ना. इट इज अ टेक्निकल अँड डिबेटेबल इश्यू. ताचेर डिबेट जावं येतात. तर तेन्ना मुख्यमंत्र्यान अशें म्हटलें की तेणी आपलो म्हणणें मांडपाचें. म्हणजे BJPन एका अर्थान मराठी कडेन आमकां सॉफ्ट कॉर्नर आसा अशें दाखोवपाचो आज प्रयत्न केलो. आनी तो कसो आहा की एकदां विशय तो काडलो आनी परतून तो विशय कितें नाका म्हणून आतां ते ह्या असेंब्लीन काय परतून तो विशय येण्याची आतां शक्यता आनी दारां बंद जाली. विशय तितले आमी काडलो विशय नोंदणीन पावलो
पण प्रत्यक्षात ताका कितें उत्तर दिलें ताका कितें आश्वासन दिलें काय ना. 0 वराक सुद्दां एक खुबदां मुख्यमंत्री उबो रावन जाप दिता पूण हाका जाप दिली ना तो जो मांडपी विशय आसता न्हू तो कसो मांडटा कितलो एग्रेसिवली मांडटा आनी आपणाक जाप जायच म्हणून तो जेन्ना सांगता तेन्ना एखाद्या वेळी सरकार कंपेल जाता की उत्तर दिवपाक जाय. आनी कितें आसता की 0 आवर हो जो कॉन्सेप्ट आहा तो असो कॉन्सेप्ट आहा की जी अटमोस्ट इम्पॉर्टंट जो विशय आसा आनी तात्कालीक कितें तरी घडटा कितें तरी पडटा कोण जखमी जाता क्वेश्चन जे आसता ते खूब पयलीं घातिल्ले आसता ताची जापो जी आसा ते खूब पयलीं दिल्ले असतात म्हणून ही तरतूद केली. म्हणून ही तरतूद केल्ली आसा. आतां ते तरतुदीचो वापर एखाद्या कायद्यान दुरुस्ती करपाच्या मागणी खातीर करप हो खरो म्हणजे जे माजी आमदार आसतले किंवा जे पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीच्या प्रोसिजराचो अभ्यास करपी जे लोक आहा तेंच्यांनी हाचेर खरी डिबेट करपाची गरज आहा की एखाद्या विधानसभेन स्वताच केल्ल्या कायद्याचेर दुरुस्ती एखाद्या आमदारान 0 वराक मागपाक येता काय कितें हो एक टेक्निकल मुद्दा पण ताचेर एक भासाभास जावपाची गरज आहा. गौरीश येस सर. गौरीश आयकूं येता न्ही हय सर. तर तूं फुडें कितें जालें तें सांगूं शकता आमकां. हय सर. आयज सर एक कॉलिंग अटेन्शन येयलें जे निलेश काब्रालान हाडलें आनीक हे जे कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें ते एक बिल सर गेल्या वर्साक इंट्रोड्यूस केल्लें सरकारान ते पासूय केल्लें ते जमनीच्या संदर्भान ज्यो जमनी भायल्या लोकांचे जे गोंय सोडून बी भायर गेल्यात आनी ज्यांचे मालकी हक्क ना सो ते सरकार आपल्याक घेतलो असो बिल आशिल्लें ते जाल्यार तेजेर सर निलेश काब्रालान आयज अशें म्हटलें सर की हे जे बिलाचे बद्दल कोण तरी असो भायर लोकां मदीं गैरसमज करता आनी सगळी जमीन बीन आसा ती लोकांची सगळी वयतली अशें कोण तरी गैरसमज करता आनी तेजेर सरकारान एक्शन घेवपाक जाय म्हणून जाल्यार हेजेर रिप्लाय दितना मंत्री बाबूश मोन्सेरात जो आसा ते बाबूश मोन्सेरान सरळ सर कार्लोस फेरेराक सर बोट दाखयलें म्हणजे कार्लोस फेरेराचो एक व्हिडिओ जो हालीं व्हायरल जाता तेजेर सर तेणी म्हटलें कार्लोस फेरेराचे व्हिडिओन त्या सगळे मिस इन्फॉर्मेशन आसा आनी कन्फ्युजिंग एमॉंग गोवन्स म्हणल्यार गोंयकारां मदीं सगळे कन्फ्युजन तयार केल्लें आसा की आनी स्पेशली जे कोण भायर रावतात आमचे गोंयकार जे कोण भायर आसात एब्रॉड आसात तेंचे मदीं सर सगळे मिसकन्सेप्शन केल्लें आसा अशें सर मंत्र्याचें म्हणणें आसा. आनीक निलेश काब्रालान सर कार्लोसाक विचारलें की तूं ते मातशें सांग आमकां म्हणून की तुवें जो व्हिडिओ काडला तो खरोच तुजो व्हिडिओ काय एडिट केल्लो व्हिडिओ अशें बीन कितें आसा म्हणून निलेश काब्रालान ताका विचारलें. सो तेन्ना सर कार्लोस खंय तरी आपूण उलोवपाक लागलो आनी म्हणपाक लागलो आपूण हे जे कॉलिंग अटेन्शन आसा ते ऑब्जेक्ट करता आनीक तो म्हणपाक लागलो आपल्यान म्हणपाक लागलो हे बिल जे आसा ते फक्त व्हिडिओन फ्रॉड म्हणूना आपल्यान हे बिल गेल्या वर्सा जेन्ना हे बिल चर्चेन येयल्लें तेन्ना सुद्दां म्हणपाक लागलो तो आपल्यान हे बिल फ्रॉड आनी फेक म्हटलां म्हणपाक लागलो आनीक हे आयज सुद्दां आपूण म्हणटा. ह्या उतराचेर सर खंय तरी सीएम अचानक असो रागान उठलो आनी खंय तरी सर तेणे कार्लोसाचेर असो खूब सामको रागान खूब तेंपान असो सीएमाक आमी पळयला त्या रुपान सो तो सीएम सर उठलो आनीक तेणे सांगलें की तूं जे कितें उलयला ते खंयचे एक्टान लागता म्हणून उलयला खंयचे कायद्यान लागता म्हणून तूं हे सगळें ते फ्रॉड म्हणटा कितें म्हणटा ते आमकां सगळ्यांक सांगचें ना जाल्यार समज तुका ते फ्रॉड दिसता जाल्यार कोर्टान चॅलेंज कर म्हणून सांगलें सीएमान ताका. सो हेजेर मागीर सर डिस्कशन जाता जाता मोठो बोवाळ जाता जाता खंय तरी सर लंच ब्रेकाचो टायम जालो आनी लंच ब्रेक जालो. लंच ब्रेक जावन सर सगळ्यांक अशें दिसतालें की आतां हे सोंपलें आसतलें म्हणून प्रकरण आनी आतां सगळे थंडसाणीन उलयतले म्हणून पूण जेन्ना लंच ब्रेक जावन कार्लोस परत आपले उलोवपाक लागलो आनी सगळे ते बिल एक्झॅक्ट कितें आसा तें जेन्ना कार्लोस सांगपाक लागलो तेन्ना सीएमान ताका ऑब्जेक्ट केलो आनी सगळे ज्यो केसीस ज्यो ह्या बिलाच्या अंडर ज्यो केसीस बीन कितें कितें आमी फाटल्या दिसांनी केल्यात आमच्या सरकारान कितल्यो ह्यो केसीस केल्यात ते सगळे सर सीएम एक्सप्लेन करपाक लागलो. पूण ह्या सगळ्या बोवाळान भितर सर खंय तरी कार्लोसाची जी बाजू आशिल्ली कार्लोस सांगतालो आपल्यान तो व्हिडिओ कित्याक लागून काडलेलो आनी कित्याक लागून ते आपूण सगळें उलयल्लो ती जी बाजू आशिल्ली ती सर आयकुपाची खंय तरी उरलीशी दिसता. आनीक मेन म्हटल्यार सर हे जेन्ना बिल सगळें जालें सगळे सर कार्लोसाचेर तुटून पडले की कार्लोसान हे जे उतर जे वापरल्यात ती एक्सपंज करची आनी तो व्हिडिओ फाटी घेवचो म्हणून तरी आसतना कार्लोस तेजे उलोवपाक वयतालो पूण ताका सर कार्लोसाक जाय तसो टायम असो मेळना उलोवपाक. येस सर. विशय आसा न्ही हो गंभीर विशय आसा म्हणजे कार्लोसा सारको एक मनीस मांडटा ही मुख्यमंत्री तेचेर
तीव्र पडसाद तेचे उमटतात. गंभीर विशय. हो सगळो स्टार्ट जालो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाच्या 296 आर्टिकला वयल्यान. 296 आर्टिकल कितें सांगता की एखादी अनक्लेम प्रॉपर्टी असत किंवा एखाद्याचो लिगल हेर कोण नसत जाल्यार ती प्रॉपर्टी प्रॉपर लिगल प्रोसिजर करून गव्हर्मेंटाक ताब्यात घेवपाक मेळटा. दॅट इज वॉट द 296 आर्टिकल सेज. ताचो वापर करून गेल्या वर्सा विधानसभेन कायदो केलो. त्या कायद्यान कार्लुसाक ऑब्जेक्शनेबल एक कलम आसा. त्याचे आतां जी सगळी तेणी जी कितें विवेचन केलें जे आयकपाक सारकें मेळनाशिल्लें कित्याक तेका ते क्रॉस करताले, पूण तातूंत एक सेक्शन 9 घातला तेंच्यानी त्या कायद्यान. तातूंत ते सेक्शन 9 अशें म्हणटा की सरकारान ताब्यात घेतिल्ली जी प्रॉपर्टी आसा ती सरकाराक जशी दिसता तशा पद्दतीन विल्हेवाट लावपाचो अधिकार सरकाराक आसतलो. सेक्शन 9. तर तेका कार्लुसाचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें. कार्लूस अशें म्हणटालो की एखादी सरकारान जर प्रॉपर्टी आपल्या कडेन आपली म्हणून घेतली जी अनक्लेम प्रॉपर्टी आहा किंवा लिगल हेर नसलेली प्रॉपर्टी आहा जाल्यार ताचें ऑप्शनच घालपाक जाय. यू कॅनॉट गिव इट टू समबडी. हें तेचें म्हणणें आशिल्लें. आनी तेणें जे पयलीं जी उतरां काडिल्लीं ती जेन्ना गेल्या वर्सा तें विधेयक सादर जाल्लें ते तेणी आयज रिपीट केलें. तर मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें कितें आशिल्लें की आतां तो कायदो जाला. तुका जर तेका कायद्याक जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तूं कोर्टान ती चॅलेंज करूं येता तुज्यान कायदो. आतांचें जे कॉलिंग एटेन्शन आसा तें कायद्या विशीं ना. त्या कायद्या विशीं गैरसमज जो पसरयलो वयता तेका पायबंद घालपाक ती सरकार कितें करतले हाचे विशीं आसा. अशे 2 विशय ते क्लब जाल्ले. पूण कार्लूस कितें जालो पूण एक लक्षांत धर रे, आज ताजेर जो पळय रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा ताणें जी पळय जाप दिली बाबूश मोन्सरात ती विचित्र आशिल्ली. ती अशी प्रॉपर्टीच ना म्हणून जवळ गोंयान ना. ती जाप अशी आशिल्ली की विजय सरदेसायन अशें विचारलें की तो कायदो जाल्याक आतां वर्स जाले. त्या कायद्याचो वापर करून तुमी कितले प्रॉपर्टी ताब्यान घेतले नाल्यार आयडेंटिफाय केले. तर बाबूश मोन्सेरातान सांगलें की आमी एकय प्रॉपर्टी आयडेंटिफाय करूं ना. एक्झॅक्टली अशें अशें अर्थ कितें तुमी कायदो करतात. कायदो कित्याक करतात कारण अशे तरेच्यो प्रॉपर्टीज ह्यो विनावापर पडून आसात आनी लोक तांचेर कब्जो करतात. हें लक्षांत धर. अशे कितलेशे एजंट दिल्लीचे किंवा भायले आजगांव ह्या एरियेन भोंवतात. बंद करप दिसलें की ताचेर कब्जो करप, ते डॉक्युमेंट फॉर्ज करप. जिल्हाधिकारी म्हापशेच्या कार्यालयान रातचे लेट मेरेन बसून सरकारी अधिकारी आनी कार्लूसाचो जो आर्ग्युमेंट आसलो तो प्युअरली इट इज ऑन मेरीट. पण तो कसो आसलो की कायदो जाल्या उपरांत ह्या आर्ग्युमेंटाक कांय अर्थ रावना. हांव तें म्हणत ना. कायदो जालो, कार्लुशान कितें कमेंट केलें सगळें. तो कायदो करपाचो हेतू कितें आशिल्लो की अशे तरेचे बंद घरां, बंद प्रॉपर्टी, जमनी ताजेर भायले येवन कब्जो करतात. सरकारी अधिकारी आनी कांय पॉलिटिशियन हांकां धरून ते कायदे बदलून ते डॉक्युमेंट नांवार करून घेतात. तो जाबा तुमचो हेतू साध्य जालो जावना जाल्यार तो कित्याक जावना. जमनीचो वेव्हारा संदर्भात लोक हुस्क्याच्या वातावरणात हांगा कांय बऱ्या लोकांनी सांगलां की आमची प्रॉपर्टी लोकांनी खावन उडयल्या. बंद घरां दिसलें कित्याक कमजोरी करता आनी कांय बरे व्हडले पॉलिटिशियनाची नांवां घेतात. सो हें जर इमेज जर सत्ताधारी पक्षाक जर आपली इमेज जर सुदारची आसत कारण कशें आसता अशे तरेच्या वेव्हारांत चडशे सत्ताधारी पक्ष लोक कारण तांकां सगळे यंत्रणा एक्सेस आसता. सो अशे तरेचे जेन्ना पळय आरोप जाता तेन्ना हो कायदो इम्प्लिमेंट कित्याक जायना हो प्रश्न. आनी जेन्ना कायदो इम्प्लिमेंट जायना तेन्ना सरकारा कडेन परत बोट येता की बाबा तुमी कायदो केला फक्त लोकांक तोंडाक उदक लावपा खातीर काय कितें अशे तरेचे जेन्ना तुमी इम्प्लिमेंटेशन करनात तेन्ना परत वायट संदेश वता. सो लोक परत उलयतात. परत ही सगळी जमनीच्या वेव्हारा संदर्भातले पयशे, ब्लॅक मनी, ताचो राजकारणान वापर हे सगळे परत आरोप जातात. सो हें गंभीर न्ही. गंभीर हो विशय सामको गंभीर. सरकारान एखादो कायदो जर वर्सभरा पयलीं केलो जाल्यार वर्सभरा बाबा त्या कायद्याचो वापर करून आमी हे गजाली केले हे सरकारान सांगपाक जाय आशिल्लें. ते सांगूं ना तेंच्यांनी. फक्त तेंच्यांनी एक गजाली सांगलें की त्या कायद्या अंतर्गत जी 2 कोर्टां आसपाक जायी ती आमी डेसिग्नेट केली कोर्टां. आनी लोक आतां जर अशें कितें जालां जाल्यार तेचे कडेन कोर्टान वचूं शकता अशें सरकारान सांगलें. पण तुमी म्हणटा तशें की जे भायले येवन जे लँड ग्रॅबिंग करता, प्रॉपर्टी ग्रॅबिंग करता ते जर थोपोवपा खातीर हो जर कायदो आसा जाल्यार सरकारान सांगूंक जाय आसलें की ही 10 प्रकरणां आमी थोपयली, ही इतली प्रॉपर्टी आमी वाटायली
आनी लोकूय तक्रारी करपाक मुखार आयले ह्या कायद्या अंडर अमक्यो अमक्यो तक्रारी नोंद जाल्या येवपाक जाय लोक तक्रारीच करपाक येवना हातून भितर म्हाका मातसो दुबावाची परिस्थिती दिसता. तेच कार्लूस सांगपाचो प्रयत्न करतालो की ह्या कायद्याचो हुस्को दाखोवन काय प्रॉपर्टींची भायले भायर विल्हेवाट लागता काय कितें अशें कार्लुसाक घडये ते सुचोवपाचे तेचे आसले पण ताका उलोवंक मेळूंक ना. ओके गौरीश. येस सर. येस. सो विधानसभा आज ह्या सगळ्या म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर गाजली. येस सर. ओके. आनी कितें तुका आतां सद्याक डिमांड चालू आसा. आतां सद्याक डिमांड चालू आसा तेतून भितर अशे म्हत्वाचे कितें गजाली आसा जाल्यार आमी ते रोखडीच गोमंतक टीव्हीचेर अपडेट करतले. ओके. सो आनी कितें आनी तशें व्हडलें काय नाशिल्लें. पूण एक बरी गजाल आमी म्हणटात विरोधी पक्ष ओगी आसात पूण आज विधानसभेन जें दिसलें विरोधी पक्ष सगळे सभापतीच्या मुखार गेले ताणें आंदोलन केलें. खरें म्हणजे मुख्यमंत्री खूब ठाम रावलो म्हणजे कार्लूस फेरेराच्या त्या प्रकरणात मुख्यमंत्री खूब एग्रेसिव्हय जालो आनी मुख्यमंत्री उबे रावले की सत्ताधारी पक्ष उबे रावले म्हणजे एक जें पळय वातावरण आसता की विरोधकच बोवाळ करतात किंवा सत्ताधारी उगे तशें जालें ना. आज जसो धाडस विरोधी पक्षान दाखयलें तशी एक तुम्ही कोर्टान वचो म्हणून त्यांनी जेन्ना सांगलें न्ही तेन्ना त्या विशयातली हवाच गेली. गुड. सो विधानसभा चालू आसतना जें कितें लोकांक जें पळय अपेक्षीत आसता सत्ताधारी आनी विरोधक आनी सामके सजग रावन संवेदनशील रावन गोंयचे प्रश्न मांडप गोंयच्या लोकांचे हिताचे प्रश्न मांडप. परतून TCBचो विशय फाल्यां येतलो फाल्यां परत सभापतीक रुलींग दिवपाचें आसा. सो एनी हांव गोंयच्या विकासाचो हांव तेच म्हणटा कोण तरी शिवोलेच्यान खंय तरी आनी खंय बस सुरू कर आमकां कोयर काडनात हे असले प्रश्न पंचायतीन येवपाचे ते विधानसभेन येवपाक जायना. गोंयच्या फुडाराचे नदरेन आमी कितें विचार करतात आमकां कसलो दस्तावेज जाय फुडल्या 50 वर्सान गोंयचो कसो विकास जातलो हो दस्तावेज आमकां आज जाय. विधानसभेन हें जर काम करूना न्ही तर लोक विधानसभे कडेन हुस्क्यान पळयतले. म्हणून गोंयच्या विकासा संदर्भात ठोस कितें तरी विधानसभेन चर्चा करपाक जाय ठोस कितें तरी निर्णय घेवपाक जाय. आनी हो जो पळय नवीन विकास आराखडो आहा जो सगळ्या लोकांक जाय फक्त हे पळय 40 आमदार थंय बसतात तांकां जाय तेंच सगळें जातलें अशें न्ही लोकांच्यो भावना कितें आसात ह्यो विधानसभेन परावर्तीत जावपाक जाय. बरोबर. हां धन्यवाद अवीत. आनीक गौरीश तुकाय धन्यवाद दिता. फाल्यां आमी परत येतले फाल्यांची चर्चा परत आमी अशेच तरेची चर्चा करतले आनी लोकां मुखार लोकभावना कितें आसात त्यो प्रगट करपाचो आमी प्रयत्न करतले. पळयत रावात गोमंतक TV.